येवन तुजें बोळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडोवन दवरलेलीं तीं तुज्या मोगाचीं देणी आमकां बेगीन मेळोवशीं कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेत आनी राजवट चलयता एक देव सासणाच्या सासना आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव तो सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या उजव्याक हाताक हांव दवरतां. हांव तुका सांगतां भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलों. जेकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हिण हलके किडे, भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलों म्हणटा सर्वेस्पर, आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सोडवणदार. पळय, हांव तुका एक दांतरो करतलों, नवो दांतरो, दोट्टे दांत आसलोलो. तूं परवट मोडटलोय आनी फोडटलोय, आनी दोंगराचो पिठो करतलोय. तूं ताका वारें घालतलोय, आनी वारें ताका लोटून वतलें. वादळ ताका जळीन मोळीन शिंपडायतलें, पूण तूं सर्वेस्परा सवें संतोसतलोय. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुका आनंद भरीत करतलो. गरीब आनी दवलदिरी मनशां उदक मागता, पूण तेंबो पर्यंत ना, ताणें ताची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पर ताचें आयकतलों, हांव इस्रायलाचो देव ताका सोडचो ना. ओसाद पडलोल्या तुळशीचेर नदी व्हांवश्यो करतलो, आनी शेतांनी जोरी फुटश्यो करतलो. ओरणें आसा तें तळें करतलों, आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुटयतलोय. ओरोण्यांत हांव देवदार रूख लायतलों, तशेंच बाबूळ, भेंडी आनी जैतुनाचीं झाडां रानांत लागीं लागीं रोयतलों, सोरू, सरोळ आनी देवदार. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगलें केलें म्हूण आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताणेंच हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माई मोगाचो. परतून म्हणुया, सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माई मोगाचो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायतां. सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटां. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रचनाक कितलो माई मोगाचो. जबाब. सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माई मोगाचो. तुवें रचलाय तें सगलें, तुका दिनवासून सर्वेस्परा. तुजे भोग तुजे वडवण करूंक, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक. जबाब. सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माई मोगाचो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कोतुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणके तुजी राज पदवी थोकता. जबाब. सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माई मोगाचो. शिवर्तमानाक सगलीं आमी उबी रावुया. Sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy munis noi zundia vorvi, ja zogan chivo asa. Deva tornat leuto, taco ciu posta, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुवावा विशीं जेजू पोजेक म्हणूंक लागलो, बाळकांक जल्मल्ल्या भुरग्यां परस स्नान दातार जुवावा परस व्हड दुसरो कोण उपजूंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तरी पूण सुर्गीच्या राज्यांत सगल्या परस ल्हान तो ताचेकीन व्हड. स्नान दातार जुवांव आयलो तेन्ना तावन ते आज पर्यान सुर्गीचें राज नीट भोगता आनी बोळ करता ती ते जमून घेतात. सगल्या प्रवाद्यांचो आनी समृद्धीचो निरोप जुवांव हे पर्यान चलतालो. आनी तुमी हे मात मानून घेतल्यात जाल्यार येवचो आसुल्लो एलिजा तो होच. आयकूंक आसात तांणी कान दिवन आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भयणी भावंदो, मलाकी प्रवादी 4 शेंकडे पयले ह्या माकलेल्या मनशाची, देवाच्या पुताची येण्याची खबर आमकां सांगता. आनी सेवाधर्मीक रितीन आमी हे 4 शेंकडे 4 हफ्ते 4 वीक्स एडवंट येवचो आसा ताजी आमी तयारी करता. आमी दुसऱ्या ह्या हफ्त्यांत आसात आनी इजायस प्रवाद्याच्या दुसऱ्या ड्युट्रो आयजायाची खबर आमकां मेवता. ही खबर इस्रायल लोक दुसरे फावटी एके भाशेन बणकुणीत आसले, बेबिलोनियन शारांत आसले आनी तांकां कसलोच भरवंसो नासलो की आपल्याक आमकां ही सुटका मेवतली म्हूण हो व्हडलो राजा तांकां बांदून घेवन तो गेल्लो. पयली सुटका तांकां इजिप्तांतसान देवान तांकां सोडयलेले आनी हे आपले वाटेन तांकां व्हेलेले, आपली ओळख तांकां दिवंक. आनी हे दुसरे फावटी आयचें एक बरेंच पिक्चर आमच्या मुखार आयजाया प्रवादी दवरता. आनी हें तुमी मनान धरीत जाल्यार ही वाट आमकां सोंपी जातली. आयजाया म्हणटा, इस्रायलाची खबर करतना तो म्हणटा, तुजो देव तुजो उजवो हात धरतलो, तुज्या सांगाताक तो चलतलो आनी तो तुका म्हणटलो भिये नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा, हांव तुज्या सांगाताक चलतां. आनी दांतेर कसो तो तुका करतलो. हो व्हडलो जो दोंगर आसा, हो दोंगर म्हणल्यार ह्या राजांची खबर. हे व्हडले व्हडले मनीस आनी तो आपूण एक किडो कसो समजतालो. इस्रायल कांयच न्हू तांच्या मुखार. ह्या तुका किड्याक आपूण एक दांतेर 2 दांतांचे दांतेर करतलो आनी ह्या व्हडल्या दोंगराक एके भाशेन काबार करतलो. तो दोंगर वाऱ्यान उबोन वेतलो. आमच्या मुखार जायते फावटी व्हडली असोकताय आसता, व्हडलें दूख आसता आनी आमी चिंता देव आमकां ह्या मुस्कोळ सुवातेचेर आमकां आदार दितलो. आनी देव म्हणटा हांव तुमच्या सांगाता आसा. 2 इमाज्यो दिता आमकां, 2 पिक्चर्स दॅट गॉड, इमेजीस दॅट गॉड गिव्स अस. एक उदकाची. इस्रायल लोक इजिप्टाक सावन वेता आसतना उदक सोंपलेलें आनी लोक मोजेसाक म्हणटा ह्या सुवातेर आमकां तानेन मारूंक तुवें हाडल्यात. आनी देव ताका ही खुणां दिता वो तो दांडो मारूंक ह्या दोंगराचेर आनी उदक तांकां मेवता. आयच्या वाचपांत ह्या उदकाची खबर सांगता. परतून तुमकां न्हंयो मेवतल्यो, नदयो मेवतल्यो, उदक मेवतलें. उदक म्हणल्यार देवाच्या पवित्र आत्म्याचें आसणें, खुणां ती देव आसतलो म्हूण.
आनीक एक खबर सांगता, आनीक खुणा दिता. ही झाडां आकाशिया आनी भेंडी आनी ही झाडां ताबेर्नाकल केल्लो लेविटिकसा ह्या 45 चॅप्टरांत आमकां मेवता की देवान तांकां आपलें आसणें कळोवंक वो ताबेर्नाकलाक करूंक ताणें तांकां सांगलेलें. असले झाडां देव आमकां दितलो, ह्या दोंगरार तो लायतलो असली खबर आमकां सांगता. इस्रायल लोक परतून येताना आपल्या गांवांत, म्हणजे देव तुमच्या सांगाता आसतलो, देवाची कृपा तुमच्या सांगाता आसतली. ही खबर आमकां देव नेटान आयज सांगता आमच्या सगळ्या लागीं. केदोय व्हडलो दोंगर आसूं तुमच्या मदें, केदी व्हडली अडचण आसूं तुमच्या मदें, हांव तुमच्या सांगाता आसा. ही खबर आमकां बरी खबर देव आमकां दिता. तर ही खबर घेवपाक कसले मनीस जावंक जाय आमी. देव येण्याच्या फुडें आमकां सांगलेलें ह्या प्रवादी येतलो आनी जेजू म्हणटा हो तो प्रवादी येयल्लो. कोण? जॉन द बाप्तिस्ट येयल्लो बाप्तिस्म दिवपाक आमकां हे नवे वाटेर हाडूंक तो तयार आसलो. आनी कसलो तो मनीस आसलो? खालती मनीस आसलो. सगळ्या बायलांच्या भुरगे जाल्ले ऊन तो खालतो आसलो. आनी ताज्याहून खालतो आसा तो ह्या राजान, देवाच्या राजान व्हडलो अशें म्हूण आमकां सांगलेलें आसा. आयज एवांजेलीच्या वाचपांत आमकां खालती जावंक देव आपयता. हें आसणें देवाचें आमच्या मदें आसा म्हूण ओळखूंक आपयता. कितें भाशेन म्हज्या मोगाळ भाव भयण्यांदो, ही तयारी करता आसतना हे सगळे आमकां साक्रामेंत दिल्ले आसा, देवाच्या आसण्यांचे साक्रामेंत. कितें भाशेन कुमसाराचो हो साक्रामेंत, मिसाचो हो साक्रामेंत, हातून वांटो घेवन, हातून भाग घेवन आमकां देवाच्या आसण्यान भितर वचूंक आपयता. सगळीं आमचीं पात्रां केदी व्हडलीं जावं तीं, त्यो तांचो तुरो करतलो, एक नव्या जिविताक आमकां सुरू दितलो. ह्या देवाच्या राजांत आमी भितर वचून ह्या राजाचे भागीदार जावंक आमकां देव खरीत भाशेन आपयता. तर आमी ह्या मिसाचे भेटींत वांटो घेता आसतना, उंडो उबारतना, ही काल्स उबारतना आमकांय आमी उबारुया आनी म्हणुया, सायबा हांव म्हाका तुज्या हातांत घालतां, हांव म्हाकाच भेटयतां. तुज्या राजांत म्हाका तुजें उतर प्रगटोवंक म्हाका आदार दी. आमेन. भेटवणीच्या वेळार आमी गीत घेवया, कालवाराचो योद. Kalvaraco onod Bapa, वेदीचेर परो आतां जाता. तुजोच मोगाळ तो भेटयता, ताका एक व्हडा इग्रोस माता. मोगाळ बापा दयाल नोद्रे, ही भेटोनी मानून तुगे, ही भेटोनी मानून तुगे. म्हज्या मोगाळ भयणी भावंदो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर्पविदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर. ताच्या येण्या वरवीं नितळ कोरनान तुजी चाकरी करूंक आमी पावूं म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेत आनी राजवट चली त्या सासनाच्या सासना. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोदोलबरां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco sorges portu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरून सुसुकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगोटुया. सुम्या जेजू आमी होंडो खातां आनी एकालशींतलें पियेतां. तितलेच फावटी तूं वैभवायेचो आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय.
पुनर्जोवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाब भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टाकुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतान सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तेच्या संगताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र एकपणाच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बरवंशान हो जेजू आमच्या काळजांत येतलो म्हूण आमच्या जिवितांत येतलो म्हूण हें मागणी आमी सगळीं करुया भाव भयणां कशी. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायत आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिसा तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडाराच्या येण्याक आनी बरवंशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोयन सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका पोटांत सांबाळ. सो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगन क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesuyo tuyo, Baba boini
भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो गोठाय तुजी दितुली बुजवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी गोठाय तुजी दितुली बुजवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी तिराय बावार्ता खुश्यो गोठाय विस्वासा काळजा भेटोया जेवणा देवा पेल्याच्या मोगा मोना तिराय बावार्ता खुश्यो गोठाय विस्वासा काळजा भेटोया जेवणा देवा पेल्याच्या मोगा मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणी भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासण्याच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदीं आमी जियेता. जियेतना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक
आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. प्रितीच्यानो, आमचो भावार्थ आमकां थार दिना. कसलीच परवा करिनासतना ह्या दिसाची पयली घडी देवाक भेटूंक हे पवित्र मिसांत वांटो घेवंक ह्या पवित्र जाग्यार आमी पावल्या. बरोबरूच मानेवंत आग्नेला वरवीं आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमचे हुस्के देवाक उबारूंक ह्या जाग्यार आमी आयल्या. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली तुमची मागणी, तुमचे आवडे मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करचे, हीच आमची मागणी आनी आवडे. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे यादनीक तुमचे सेवेक कुमसाराच्या कॉपेलान आसतले. मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या आकांताच्या त्रासांच्या वेळार भावार्थान आमी जेन्ना उलो मारता तो आमकां पावता. आयज लुसी कार्वालो कांदोलिंतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हजी धूव एका इस्कॉलाची टिचर. 5 म्हयने सुमार जाले. तिचे दोळे सुजून मोठे आनी तांबडे जाल्ले. घडी ऑनलायन क्लासीस घेवन मोबायलाचेरूच ओरांची ओरां सारचीं पडटालीं. नोव्हेंबराचे 16वेर तिचे दोळे अदिकूच तांबडे जाले. देखून हांव तांगेर गेलीं आनी पळयलें ती सामकें तांबडें रगत जाल्लें. ते दिसाक हांव ऑनलायन मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचे मीस आयकतालीं आनी फादरान उपकार मेळूंक कळीत केल्ले त्या वेळार हांवें म्हजे धुवे पासत मागलें. आमी भियेलीं ती कुड्डी बी जायत म्हूण. दोतोरांनी सांगलें तिचे दोळे बरे जावंक तिका जायते म्हयने लागतले म्हूण. 20 नोव्हेंबराचे मानेवंत आग्नेलाच्या मरणाच्या दिसाक दोबाजीत मिसांत तिका घेवन पिलार येवंक आमी चिंतलें, पूण ड्रायव्हर येवंक ना. देखून तें दोबाजीक मीस आमी ऑनलायनूच भाग घेतलो आनी भावार्थान मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें. 21 सकाळीं म्हजी धुवेन म्हाका फोन केलो सांगूंक की 10 मिनटां देगून तिका कांयच दिसना जालें आनी उपरांत दोळे बरे जायत गेले आनी तांबडे जाल्ले ते आतां नितोड जाले. कांय ओडचोड ना. हांव व्हड उपकारी आनी देवा लागीं विनोंदी करतां मानेवंत आग्नेलाक बेगीनच सांताचो मान फावो जावंक. मोगाच्या भोवमिनो हे आवयचो भावार्थ आपले दुवे पासत आमच्याय काळजा मनांनी जायते आवडे आमी घेवन आयल्या. त्याच भावार्थान उबी रावन ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी जे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदभरीत जिवितान भागीदार जालो दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विणयता. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सोबीचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणी उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. मोगाल बाबा मिनो, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता. जावं मोनाची पिडा, जावं कुडीची पिडा, जावं आत्म्याची पिडा. जायतीं जाणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात.
तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडीवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो असक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतीपणी मागता ह्या आमच्या पिडीवंत भावा भयणाचेर भलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय ओतम्याचें तिरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी भलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भवाट धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे परी भावा भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां हांव धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लालिum तुझी पोरसा altaraj man pagragnela borvasha kurta warda bagoi deva kalsa shita pausarya tuja burgya diaskari sorga raja borvasha kurta warda bagoi deva kalsa shita pausarya tuja burgya diaskari sorga raja.